Proves Gate A37, Vondon Tuka, page 20. Sorgincha Papa, Vondon Tuka, Sastragi Poro, Noman Kota, Tuzamo Golkon, Arkadika, Tuzo Sobdaiko, Toyarasa, Tuzamo Golkon, Arkadika, Tuzo Sobdaiko, Toyarasa. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी पिडेवंतां पासत मागता. कितलींशीं आमची भाव भयणी देवाक एकवटून जियेतात, पूण तरी पूण तांच्या जिवितान कुडीच्या पावंड्यार, दुसऱ्यांक मनाच्या चिंतनाच्या पावंड्यार, आनीकांक भावनाच्या पावंड्यार, आनीकूय जी इतली मागणी करतात तरी पूण भितरल्यान ती खूब कश्टवतात. आत्म्याच्या पावंड्यार असली वेगवेगळी पिडा आमच्या जिवितांत आयिल्ली आसा. तरेतरेची पिडा भिवची न्हय, कित्याक आमी एकसुरी ना, तो आमचे बरोबर आसा. आमचे तकलेरूच न्हय, आमच्या आख्या जिवितार पयलें वाचप सांगता ते प्रमाणे देवाचें नांव बरयलेलें आसा, जेजूचें नांव बरयल्लें आसा, बापाचें आसा. कित्याक म्हणून आमी भिवंक जाय? ह्या वेळार आमची सगळीं चिंतनां भावना आमी अदीक आनी अदीक देवा सरशीं दवरया आनी ताचें बोगसणें मागया. आनी हे परी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक देवाच्या एकवटान जिवंक जें आमचेर आयिल्लें आसा तें ताका ओपून दुसऱ्यांच्या साल्वासां पासत आमी तें भेटोवया. ह्या वेळार आमचे दोळे धांपया आनी काळजान थावन हें बोगसणें आमचे पासत मागया आनी दुसऱ्यां पासत. हांव पातकी सोरपुदेदाद देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पासत वा घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. मागुया. सोर बोलिश्ट देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आमचे कोश्ट आपणाचेर घेवन कोश्टांचें म्हत्व आमकां उगडून दाखयलें. पिडेन कोश्टवतल्या आमच्या भाव भयणी खातीर आमची प्रार्थना आयक. दुखींत आनी पिडेंतूय आपूण सुभागी म्हूण ओळखून जेजू बरोबर संवसाराचे सरवणे खातीर सोंसणीकायेन आनी मोगान आपले कोश्ट भेटोवंक तांकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाचें उतर आयकूंक आतां तयार जाल्ले आसा. काळजान थावन आमी आतां ताचें उतर आयकुया. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वचप. म्हाका जुवावाक दर्शनांत सियोन पर्वत दिश्टी पडलो.
आनी ताचेर उबो आसलेलो एक मेंढर. ताचे बरोबर 144,000 लोक आसलो आनी तांच्या कपलार तांचें नांव आनी ताच्या बापायचें नांव बरयलोलें आसलें. आनी स्वर्गांतल्यान हांवें एक ताळो आयकलो. ताचो आवाज समुद्राचे गणगवणे वरी आनी कोडेगांत गडगड्याच्या गणगणा सारको. आनी तशेंच हांवें ताळो आयकलो तो किटोऱ्यो वाजयतल्यांच्या नादा परी आसलो. सिंहासनां आनी चार जिव्या रचना आनी जाणट्या मुखार हो लोक एक नवें गीत गायतालो. संवसारांतलीं सोडून घेतल्यांत त्या 144,000 मनशां भायर तें गीत कोणाच्यानूच शिकोवंक जायनासली. जंय मेंढरो वेता थंय ताचे फाटल्यान ती वेतात. देवाक आनी मेंढऱ्याक प्रथम फळ कशें मनशां मदलीं तांकां सोडून घेतल्यांत ताणें केन्नाच फोट मारूंक ना. ती चुकी बिणे. देवाचे उतर हे देवाचे बडोपकार आमचो जबाब जातलो. असली मनशां सर्वेस्परा तुजें मोग पळोवंक आशेतात. म्हणया असली मनशां सर्वेस्परा तुजें मोग पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदीं आसा प्रितम आनी तिचेर जियेतात ती सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक. ताणेंच प्रितम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर तीर करून दवरल्या. जबाब असली मनशां सर्वेस्परा तुजें मोग पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चोडूंक मेळत. ताचे पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो. जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो. जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबदो ना आनी सोपूत घेवन पेल्याक फटयना तसलोच मनशांक. जबाब असली मनशां सर्वेस्परा तुजें मोग पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताचेर सोडवणाऱ्या देवाची कृपा असली मनशां ताका चोयत आसात. तुजें मोग पळोवंक आशेतात. जाकोबाच्या देवा. जबाब असली मनशां सर्वेस्परा तुजें मोग पळोवंक आशेतात. उद्गार जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळत. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. दोर्म पेटेंत आपले दान देणें घालतालीं त्या आस्तीक मनशाक जेजून चोत्रायेन पळयली. आनी कोण एकले गरीब विधवेकूय 2 सुपुर्ले दुडू घालतालां ताणें पळयली आनी म्हणलें, ये गरीब विधवेन सगळ्या परस अदीक घालें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. तर आणेन सोमेस्तांनी आपणाक ओगलें आसलें तांतलें समर्पण केलें. पूण हिणेन आपणाक उणें आसलें तांतलें आपल्या जेवणा खाणांक निबेल जाय आसलें तेंय घालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
वाकानी तुका क्रिस्ता. आमी आयज कितें समजोल्या ह्या वाचपांतल्यान देवाच्या उतरांतल्यान. पयले सुवातेर आमी देवा सोबे आसा जियेतांव आनी भोंवतांव न्हय, देव सगलें जाणो. जें भायल्यान आसा आनी भितरल्यान आसा तें फकत देव पूर्णपणे जाणो. आमी केन्ना लोकांक पळयता आनी आमी म्हणटा हें हो अशे भशेन चिंतता हो कितें करता, भायल्यानूच पळोवन. आमी खरें तें जाणो कोडेक पारकितांव जायत, पूण खरें जाणो केन्ना जेन्ना ती आमकां म्हणटली वय हांव तशेंच कोत्तालीं, पूण देवाक तशे भशेन न्हय. देव सगलें जाणो. देवाच्या सरशिल्ले आमच्यान कितेंच लिपोवंक जायना. म्हणटत आयज आमी पळयता की तो आमची भायलीं कर्तुबां आनी भितरलीं इंतेसां सगलीं जाणा. ती कोण? एक विधवा. आमी तर लोकांक पळयलें जाल्यार कोण ती आमकां कळटलें? सोंपेपणी न्हय. आमकां मातसो तरी तिचो अणभव आसूंक जाय, तांचो अणभव आसूंक जाय, तेन्ना की आमच्यान मातशें तरी पारखूंक जाता. पूण ताका न्हय, तो जाणा. तितलेंच न्हय, पूण ती कोण, तिचे बरोबर कितें आसा कितें ना तें पर्यंत तो जाणा. म्हणटच भयणीनो आनी भावनो, इतलो आमचो देव आमकां आजीर आसा. असलो मोग आमी सगळीं जाणां आवंडेता. सगळ्यो ती आमकां आजीर जालेली जाय. तेन्नाच की आमकां अशें दिसता की ती आमचो मोग करतात. आनी ताणें कोणाचोच हे भाशेन मोग करूंक फावना. कोणाकूच ती दुसऱ्यांक आजीर जावंक फावना. हें आतां आपलेपण जाता. हातूंतली आमी भायर सरोंक जाय. पूण ही कृपा देवच आमकां दितलो. आमचे कडेन आहा तितलेंय आमी देवाक भेटयलें की ना, मागीर देव आमकां आपुणूच सगलें आमकां दिता. आनी तातूंत ताच्या जिवितांतल्यानूच आमकां परिपूर्ण जिवीत मेळटा, दादोसकाय मेळटा. नाजाल्यार आमी सदांच आशेवन रावतल्या आनी केन्नाच दादोशी जावचें ना. कित्याक हें आपलेपणाचें जिवीत. आपलेपण आहा पळय तितलें आमी देवाक ओपून दिवया. आनी हें इल्लें पर्यंत आसलें तर आमचें सगळें जाल्यार तें आमकां बरे भशेन जिवंक दिवचें ना. सगलें आमचें जिवीत ताका भेटोवया. आनी पयले वाचपान सांगलां ते प्रमाणें वय देवान आमचेर आपलो शिक्को मारलेलो आसा. तो त्या प्रमाणें आमी आमची न्हय, आमी सगळीं जाणां देवाचीं. ते परी आमी जियोया आनी पिडेवंत आसात पळय तांकां सगळ्या जाणांक हे भाशेन तांची पिडा जेजूक एकवटून दवरया. आनी आमी जेन्ना आमी सुस्कार घेता तेन्ना आमचे पिडेंत दुखींत जेजू येता आनी सगलें ताचे बरोबर दवरलें की ना, सुस्कार सोडटना ते भशेन ताचेर दवरूंक जाता. ताचेर दवरलें की तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो. आनी आमकां तर सोंसूंक भोगूंक जाय जाल्यार आमी तें सगळें जेजू सगळें सोंसतलें भोगतलें. आनी तातूंत एक वालोर आसा. जेजून आमकां आपल्या जिवितांत दाखयलां. देव जावन इतलो तो खालती जालो की बोली कसो आमचें सगळें ताणें आपणाचेर घेतलें. आमचे पासून ताणें सोंसलें, भोगलें, मेलो, पुनर्जीवन जालो आनी तो आमकां हे भशेन घोटाय दिता आसा. ताचे घोटायेन आमी जिवंक लागया भयणीनो आनी भावनो. आनी सगलीं जीं पिडेवंत आसात, जितले फावटी आमी तांकां पळयता आमच्यान कांय करूंक जायना, पूण आमचें सगळें जेजूक एकवटोन आमी तांकांय जेजूच्या एकवटान दवरया आनी तांचें दूख जेजूक आमी भेटोवया. हे परी आमी एका समन्वयान एकपणांत तांचे बरोबर मागणें कोत्तेल्या. आमच्या हात शेवंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता. प्रत्येक सुस्कार भायर सुट्टना जेजू सगळें आमचें सगळें समोर पळोवया. आमचेंच न्हय, पूण आमी हे परी दुसरीं जीं कश्टावतात पिडेक लागून तांकांय आमी जेजू सगळें दवरया. तांचें जें दूख आसा, जे कश्ट आसात ते जेजूक आमी हे भाशेन एकवटले म्हणटत तो तांकां तातूंतल्यान सगळें बरेंपण फावो करतलो.
तांकां नितळ निर्मळ कोत्तलो आनी तांचें जिवीत आपलें जिवीत करून तांकां दादोसकाय दितलो. ह्या वेळार आमी सगल्या आमच्या भाव भयणी पासत मागया, चड करून कोरोना व्हायरसाक लागून आजून कश्टावतात तांचे पासत आनी जीं दुसऱ्या दुयेंसां पासत कश्टावतात तांचे पासत आमी मागया. सोर पोदेदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टावतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतना ती कोणवळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवाणे उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बेतोनेचें गीत C25 ना आमचे लागीं, पेज 39. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव दयाळ बापा, आमच्या जिविताची दर एक घडी तूं चलयताय. भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसात आनी ह्या बलिदानान जेजूच्या कश्ट मरणा बरोबर पिडेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणींचे कश्ट आनी दूख आमी तुका भेटयता. असो तांचे पिडेक लागून आमचेर आखांत आयलो, तसो तांकां मेळ्ळले भलायके खातीर आमकां संतोश भोगूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बात्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर कालयान सोर थाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोथ शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेची उदोरी ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जिवणपण उगडापे केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेची कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक फेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक करोराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सा आनी आनी पुनोव पुनर्जीवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडविणी सोमया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो वणो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दर मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. क्वार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरबोदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. कोश्टोतली आमी सगळीं एकसुरी ना. जेजू आमचे बरोबर कोश्टवता. ताका आमचे सगळे कोश्ट एकवटून आमची काळजां ताच्या एकवटान आतां आमी ताच्या ताळ्यान जो आमकां एकवटून आसा ते परी आमी आतां बापाक म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वचेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडचेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडचेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडचेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या,
तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक हे मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मात्तां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटां. तुजे सरशिलो कडसूरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादाचें गीत D41 पेज 70 तुजे भायर मोजा देवा. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. कोणवळे बापा, पिडे शिडे वेळार तूंच आमचो थीर आसरो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं पिडेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणींक तुज्या मोगाचें बोळ दाखय, आनी तुज्या सासायन बरीं जावन तुज्या भावार्थ्यांच्या जोम्यांत तीं तुका वाखाणूंक पावूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. भयणीनो आनी भावनो, फाल्यां आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराचे आमच्या गोंयच्या सायबाचें नोयना स्टार्ट कोत्तेलें. हांव तुमच्यान हांगसर मिसाक येवंक जायना खरी, पूण आमी तुमचे घरा मिसां हाडटा. आतां सगळें सायबराचेर जालेलें आसा. भाग्यवंत फ्रांसीस ताच्या काळार तो हांगसर बोटीन 13 म्हयने घेतले ताणें गोंया पावंक, पूण आतांच्या आत्तां तुमच्यान आख्ख्या संवसाराक हांगसर हाजीर जावंक जाता, आनी आमी तुमचे सरशी हाजीर जावंक जाता. तर हें मनांत धरून तुमकां हांगसर येवंक जाय जाल्यार तुमच्यान येवंक जाता. उमांक मिसां सकाळचीं 6, 7 आनी 8 हीं दवरलेलीं आसा. ती तुमच्यान तुमच्या मोबायलाचेर, तुमच्या टीव्हीचेर पळोवन तातूंत भाग घेवंक जाता. आनी आमी हें सकाळीं हे भाशेन मांडोवळ तुमचे पासत केलेली आसा. तुमी सकाळीं सकाळीं उठून 6 हांगसर मिसाक पावतालेत न्हय, तर 5 आमी पवित्र बुजवण दवरलेली आसा. घरा सावन तुमच्यान पूर्णपणे जेजूक हांगसर हाजीर जावंक जाता. तो तुमचे सरशी आसा आनी आमी तुमचे बरोबर आसा. तर 6 मागीर मीस जाता, 7 दुसरे मीस, 8 इंग्लीश भाशेन मीस, आनी दिसभर तुमच्यान आमचो प्रोग्राम पळोवंक जाता. कित्याक आमी दिसभर तुमचे सरशी कितें ना कितें दवरीत आसा. तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक वय ह्या वर्सा हें नोयन आनी फेस्त वेगळे तरी आमी समोर येवया. मागीर आमी परतून पूर्णपणे हांगसर येवन खास ह्या नोयनांनी भाग घेवया. सर्वेस पोर भाग्यवंत फ्रांसीसाक मागणें घेवया. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें.
देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. जोण्यातल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटाव. आमेन. आनी सोर्प दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां बरी जावंक धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गीत जेजू मोजे जिणेंत आयलो R16 page 183.